नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेक गोंयकारांचो प्रचंड प्रतिसाद। उत्तरेंत 80%, दक्षिणेत 77%, गोंयांत सरासरी 78% विक्रमी मतदान। मुख्यमंत्री बीजेपी म्हणटात दोनूय तांचेच, जाणकार म्हणटात 50-50, काँग्रेस म्हणटात सरकारान वेंचणूक अधिकाऱ्यांक वापरले, आपाक बादले ईव्हीएमाचेर चिन्हाचे कपुसांव। आणि मतदान एकंदर शांतिकायेन, एका दोगांक घेतले ताब्यांत, 8-10 कडेन वोटिंग मशिनांनी मारलो घात, मतदान उसरां, वेंचणूक हायटेक, निमणे सगळें थारिल्ले प्रमाण। खबर विस्तारान। लोकसभा वेंचणुकेक गोंयांत 78% मतदान जालें। लोकसभे खातीर गोंयांत आतां मेरेन हे विक्रमी मतदान म्हणपा सारकी परिस्थिती। उत्तरेंत 80 जाल्यार दक्षिणेंत मतदान 77%क तेंकलें। फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेंत फक्त 55% मतदान जाल्लें। साश्ट आनी मायनिंग वाठारांत प्रचंड मतदान जालां। मोदी, मायनिंग बंदी आनी चर्चीच्या फतव्याच्या कोफुसांवाक लागून दक्षिणेंत कोण येता हाचेर जाणकार सुद्दां स्पश्ट उलयनात। कांय किरकोळ प्रकार सोडल्यार मतदान शांततायेन जालें। 16 मेक निकाल लागतलो। गोंयांतल्या 2 लोकसभा मतदारसंघां खातीर शेनवारा मतदान जालें। उत्तर गोंयांत 79% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 75% मतदान जालें। सकाळीं 7 सुरू जाल्लें मतदान सांजे 6 मेरेन चालू आशिल्लें। लोकसभा वेंचणुकेन सगळ्याच विधानसभा मतदारसंघांत 2009 परस चड मतदान जालें। उत्तर गोंयांतल्या 20 विधानसभा मतदारसंघांनी शेनवारा जाल्लें मतदान अशें: मांद्रे 82%, पेडणे 80%, दिवचल 82, थिवी 79, म्हापशें 77, शिवोली 78, साळगांव 76%, कळंगूट 79, पर्वरी 76%, हळदोणे 76%, पणजे 74%, ताळगांव 77%, सांताक्रूज 76%, सांदंद्रे 72%, कुमारजुवे 76%, मये 81%, साखळे 85%, पर्ये 80%, वाळपय 82, प्रियोळ 82%। दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघान अंदू व्हडा प्रमाणात मतदान जालें। भाजपा, काँग्रेस आनी हेर पक्षांनी व्हडा प्रमाणात प्रचार केल्ल्यान मतदानाचें प्रमाण वाडलें असो राजकी निरीक्षकांचो अदमास आसा। दक्षिण गोंयांतल्या विधानसभा मतदारसंघान शेनवारा जाल्लें मतदान अशें: फोंडे 77%, शिरोडे 80%, मडकय 81, मुरगांव 76, वास्को 71, दाबोळे 75, कुट्टाळे 72%, नुवें 73%, कुडतरे 74%, फातोड्डे 74%, मडगांव 72%, बाणावले 67%, नावेली 74%, कुंकळे 72, वेळे 70, केपें 81, कुडचडे 78%, सावड्डे 73%, सांगे 73% आनी काणकोण 78%। पयलेच फावटी मतदान केल्ल्या तरणाट्या मतदारांनी मतदान करूंक मेळ्ळें म्हूण खोस उक्तायली। जाणट्या मतदारांनी अशेंच मत उक्तायलें। शेनवारा रातीं मतदान जाले उपरांत ईव्हीएम मशिनां उत्तरेन बालभवन आनी दक्षिणेन कारे कॉलेजींत सील करून दवरले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। विधानसभा वेंचणुकेक येता तसो गोंयकार मतदानाक प्रचंड भायर सरलो। ते पळोवन मुख्यमंत्री धरून बीजेपीन दोनूय सीट आयले म्हूण दावो केला। वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी बीजेपीक वावुरतात म्हूण काँग्रेस एक्क सारकी उलयता। आपाच्या वावुरप्यांक गांधी तोपी घालूंक दिली ना म्हूण ते वेंचणूक आयोगा मेरेन पावले। तांचे वेंचणूक चिन्हाचें ईव्हीएमाचेर कोफुसांव जाला। पळयात मतदान आनी मतदानाचे प्रक्रियेचेर उमेदवार आनी राजकीय फुडाऱ्यांचे दावे प्रतिदावे। जो साउथ गोवा का सीट है वहाँ पे कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है, तो उस सीट के बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ भी कॉन्टेस्ट नहीं रहेगा। कॉन्टेस्ट केवल मीडिया का हाइप के लिए किया गया है। We have already expressed our views that we are winning this seat confidently. Also, we are told that like 1999, we will win the both seat. The mining and this thing, people know the truth, and that's why definitely they will vote for BJP only. And this is one of the I think highest voting in the history of the Lok Sabha seat. दक्षिण गोंयतली जनता जी आसा, मतदार जो आसा तो ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान उबो रावतलो
आणि आमकां निवडून दितलो. विधानसभेक चड उत्सुकता आसता, लोकसभेक थोडी कमी आसता, पूण हे फावटीची लोकसभा ही अपवाद दिसता. लोकसभेकूय चुरस आसा. This heavy turnout is in favor of Congress against anti-incumbency wave, and this is the wave we were talking about, the silent wave, the sympathy wave which Congress is going to have. मी बहुजन समाजाच्या माणसाला आणि जो तुमचं काम करू शकेल, जो आवाज उचलू शकेल, जो आमचा नवीन ऐकता सगळा नॉर्थ एंड साऊथ दोन्ही सीट हे आमकां काँग्रेसीक मेळटले. वास्को आमच्या काही लोकांक काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आसा, हांकां तांचो PI जो आसा लोकल ताणें डिटेन केल्ले आसा. आतां गुंडागिरी वापरपाक गेल्यार गव्हर्मेंट मशिनरी इज बीन मिसयूज्ड. इलेक्शन कमिशन कांयच एक्शन घेना. These people have become an agent of BJP. खुबशा जाणांनी एक आमिशां दाखयलेलें आसा आणि आमिशाक खास करून महिला मंडळ 50% महिला मंडळ ह्या गोंयचे आज बळी पडिल्ले आसात. 40,000 lead, expression more than 1 lakh. It is only one side affair here. You can't see anything other side. All is BJP. And then the Congress doesn't have even polling agent at the end. They are polling station. झाड़ू सिंबल के नीचे ही एक टॉर्च का सिंबल रखा है, बिल्कुल जो झाड़ू जैसा दिखता है. इससे कहीं लोग मिसगाइड हो सकते हैं. मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने इसी चीज़ों पे बिल्कुल सावधानी से बर्ताव करना चाहिए. गोंयांत शेनवारा सकाळ सावनूच मतदानान नेट धरलो. मतदान तशें शांतिकायेन जालें. एका दोगांक ताब्यांत घेवपा सारकेल्यो आनी पक्ष वावुरप्याच्यो कांय बारीक सारीक कागाळी सोडल्यार वायट प्रसंग म्हणपा सारकें मोठें कांयच घडिल्लें ना. 8-10 कडेन वोटींग मशिनांनी मात स्टाफाची विकेट उडयली. थंय मतदानाक मातसो उशीर जालो. तातलेच कांय घडणुकांचो आनी वेंचणुकेंत गोंयकाराच्या मोडाचो नियाळ पळोवया. शेनवारा सकाळ सावन गोंयकार मोठे उमेदीन मतदानाक भायर सरले. लोकसभेच्या मतदानाक विधानसभेचो मूड दिसतालो. कांय वोटींग मशिनांनी सकाळ फुडेंच घात मारलो. ताका लागून काजोर सांग्यां मतदान उसरां सुरू जालें. नेत्रावळी आनी केप्यां 2 मशिनां मोडलीं. पेडण्यां 6, पैरा 1, शिवोले 1 जाल्यार साळगांवचीं 2 मेळून उत्तरेत 10 मशिनां बदलची पडलीं. केपेचो नगराध्यक्ष दयेश नायकाक शुक्रारा रातीं उसरां धरलो. दयेश रातचो दुबावीत कसो भोंवतालो म्हूण पुलीस आनी BJPची सुत्रां सांगतात. हे फावट वेंचणूक बरीच हायटेक जाल्ल्यान मिडियाकूय मतदानाचे आंकडे थारायिल्ले प्रमाण मेळत रावले. प्रुडंटान तर सकाळीं 8 ते रातीं उसरां मेरेन दीस रात स्क्रीन बिजी दवरली. कितल्याशेच राजकीय पक्षांचे ऑफिसांतले लोकांक तर प्रुडंटाचेच अपडेटीचो मोठो आदार जालो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक वेवसायीक विसव.